सोरो पिवन तुझ्या जिवीत कित्याक पिड्यार दवरताय? तर हांव कितें करूं? म्हज्या जिवितांत काळे खूब आयलेले आसा. हांव ते पयस कोत्ता. अरे शॉन, सोरो पियेल्यार मनशाचें दूख पयस जायना आनी जालें जाल्यार तें फकत थोड्याच वेळाक. जाल्यार म्हाका तूं कितें सांगूंक सोदताय? हो सोरो सोड म्हणून? वय, हांव सांगत आसलो तूं म्हाका तेंच सांगतलो पूण म्हजेशी जें घडलां तें तुज्या वांगडा घडलेलें जाल्यार तूं एकूच पाडली न्हू, कितलेशेच पाडले पितले आसले. सारकें तुज्या उलोवपान जायते सोत आसा, पूण तूं असो सोरो पिवंक तुज्या जिवितांत घडलां तरी कितें? तर तुका जाणो सांग जाय जाल्यार म्हजें आयक. हांव बोटीर शिरवीस कोत्तालो आनी थोड्याच तेंपान हांव बोटी वयल्यान देंवोन वेकेशनाक घरा आयलो. उपरांत थोड्याच दिसांनी हांव पासो एक म्हूण भायर सरलो. वाटेर म्हाका म्हजें पयलींचे क्लासमेट रिना मेवले. आमचे दोगांचें उलोवप हांवें ताका काजाराचें उतर घातलें आनी थोड्याच दिसांनी आमचें काजार जालें. पूण काजार जावं कितलो वेळ जालो हांव जॉयविनाची वाट पळयता. 5 वर्सां जालीं आमकां मोगान आसल्या, पूण तो केन्नाच टायमार येना. घडीक ताका म्हजो मोग ना आसतलो. आय एम सॉरी रे, म्हाका लेट जालें. मुळात वेळाचो म्हत्व कळलो जाल्यार मनीस टायमार येतो जालें. म्हजें नांव म्हज्या जिवितांत सुख नाच, फकत दुखूच. म्हणटात न्हय, सोंसता ताका देव पोसता म्हणून, पूण हें सांगून आनी कसलो फायदो? तूं अशें कित्याक म्हणटा? तूं जाणा न्हय, हांवें तुजो नीज मोग केला म्हूण, आनी तुजे विणे म्हज्यान एक मिनूट बसून रावंक जायना. गोड गोड उतरांनी उलयतले मनीस जायतेच आसतात, पूण सुखा दुखान वांटो घेतले थोडेच. तूं अशें म्हणो नाका, आनी म्हज्या काणीच दुखय नाका. हांवें फकत एकल्याचोच मोग केला आनी तोच तुजो. तशें जाल्यार तूं म्हाका सांग, तूं म्हाका मेळोवंक कित्याक लेट येताय? चड रिमा, जेन्ना हांव तुका मेळोंक येतालो न्हय, तेन्ना वाटेक येताना मोटरसायकल येता थाना एका भुरग्याक एक्सिडेंट जालो आनी हांव ताका हेल्प करून गेलो. देखून म्हाका हांगा येवपाक वेळ जालो. हातूंत कसलो गुन्यांव आसा? ओह, व्हेरी नायस. चल रिमा, आतां आमी कोल्ड ड्रिंक शॉपार या आनी उपरांत मागीर बिचीर या. यो. हॅलो डेजमंड, अरे कसो आहे रे तू? आणि फोन बी करा ना रे. केन्ना येलो म्हणटाय? 5 दीस जाले रे. काजार रे, अरे काजार आता म्हजी चेडू मेवना काय. आता पळोवया बरें, चेडू मेवना जाल्यार मागीर जावया काजार. चल बरें, मागीर उलयता. हांव मातसो बिजी आसा, भायर वयता. बरें चल. शॉन, कोणाचो फोन आयलो आनी कोणाले उलयतालोय बाबा तूं? डेजमंड म्हज्या इश्टाचो. आमी दोगूय एकाच बोटीर काम करताले. तेका मातशें कितें काम आसा म्हणून तो बेगीन आयलो. वय बाबा, आमी एकामेकाची खबर घेवंकूच जाय. तेन्ना की आमचेर देवाची बेसांव आसतात.
आम्ही फकत देवा लागीं मागूंक जाय. बाबा, जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या सुखां दुखान वांटो घेतलो म्हणटच देव आमचे बेसांव घालता. आमी फकत देवा लागीं मागूंक जाय. सारकें तुजें मामी. जेन्ना म्हजो डॅडी सोंपलो तेन्ना तुवें म्हाका ल्हानाचो व्हड केलोय आनी देवाचो मोग म्हज्या काळजांत घातलोय. तुज्या असली मामी मेळपाक सगळ्यांक नशीब जाय. बाबा, आतां तूं नेसोन खंय वेताय? मामी, हांव पासोय कसो रोकडो येता. बाबा, रोकडोच घरा ये. मातसो लेट जालो जाल्यार म्हाका वचपाक जाता. ताका लागून बेगीनूच घरा यो आं. ओके मामी. बाय बाबा. ओके. हाय रीमा. कोण तू? हांवें तुका वळखोंक ना. म्हजें नांव शॉन. हांव जाणा तूं म्हाका वळखोंक ना ती. शॉन? कोण शॉन? उगड आसा तुका? आमी दोगांय एकाच कॉलेजीन शिकतालीं ती. आनी हांवें तुका एक दीस आय लव्ह यू म्हटलेलें तें. आनी तूं उलोवपाचें बंद रावलें म्हज्या वांगडा. माय गॉड, तूं तो शॉन? अरे, तूं कितलो चेंज जालाय रे. आनी कितल्या वर्सांनी म्हाका दिसती पडलोय. पळय, म्हजें शिकप जातोच हांव रोकडोच बोटीर गेलो आनी म्हज्या बऱ्या नशिबान म्हाका बरी सर्वीस मेळ्ळी. व्हेरी नायस. एक सांग म्हाका, तूं काजार जालें? ना, म्हाका बरो नवरो मेळत जाल्यार हांव काजार जातली, ना जाल्यार आंखवारूच रावतली. जाल्यार हांवें तुका कितें विचारलें जाल्यार तुका राग येतलो? ना, सांग. जाल्यार तुका खोशी आहा म्हज्या लागीं काजार जावन? वय, म्हाका खोशी हा. पूण पूण आनी कितें? म्हज्या डॅडीक म्हाका विचारचें पडटलें. तुज्या डॅडीक विचार आनी म्हाका फोन कर. ह्यो गेमाचो नंबर. जरी तर तूं कोणाचो मोग तुज्या काळजांतल्यान कोत्ताय जाल्यार तो मोग बोडजोडीत जाता. आनी खोटेपणान कोत्ताय जाल्यार तो मोग उज्याच्या आकट्या परमणे लासता. पूण अशें हांव केन्नाच जावंक दिवची ना. शॉन, आय लव्ह यू. आनी जॉयविन, आय हेट यू. हांवें एका चेडवाचे 10,000 रुपया घेतलेले. ते चेडूं घरा कडेन येवन म्हाका सोतायता आपणाचे पयशे दी 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 म्हणून. 5 म्हयने जाले हांवें ताचे पयशेच दिवना. हे भाशेन भीक मागोन मागोन हांवें थोडे पयशे एकठांय केल्यात. आतां हांव आनी थोडे एकठांय करतलो आनी सगळे ताचे दितलो. हे ते येता पळय दिसता म्हाका दिसता ते दिसता. म्हजी बाय, हांव स्टॅच्यू भायर रावतलो आनी भीक मागतलो. बोर आनी मोदे कोण आसा काय? फुडें वचोन पळयतली. हो म्हाका म्हाजे पयशे घेतलेले तोच दिसता. पूण हाला ना दोला ना म्हाका दिसता स्टॅच्यू दिसता हो. पूण सरकार आमचो खंयचोरूय स्टॅच्यू उबे करता. पूण म्हाका स्टॅच्यूचो खूब राग येता. खूब राग येता. खूब खूब खूब. म्हणून गोळयो मारल्यो रे आवयकी आवयकी आवय 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 बोलल्यो म्हणून मारून रांदे तुकल्यो मरे आवयकी आवय आवय आवयकी आवयकी आवयकी. तू माझे पैसे घेतलो तो? आवयकी. आज कितल्या दिसांनी म्हाका रिमा दिसती पडले. वय, हांव थंय वचोन तशी उलयतलो. आयज हांव खूब खुशाल. वय, हांव तेंच करतलो. हाय रिमा. तुका कसली पदवी जाली माझे नाव घेवन उलो मारूंक? रिमा, हांव जॉयवीर. जॉयविन? कोण जॉयविन? हांव तुका वळखना. रिमा, हो कोण? हांव तेका वळखना. रिमा, हें तूं कितें उलयताय? जस्ट शट युअर माउथ. ह्या फुडें तूं म्हजें नांव तुज्या तोंडान घेवचो नाय, ना म्हणून म्हज्या दोळ्या मुखारूय उबो रावचो नाय. अंडरस्टँड? यू बेटर अंडरस्टँड. चल आमी या. रिमा, हांव आतां सदमलो. तुका दुसरो न्हवरो मेळलो म्हूण आनी तूं म्हाका विसरलें. तुका देवान भोगसूं. तुका देवान भोगसूं.
येता कोरेंस तुका सांगता हांव जुराम येता मोगाक तुज्या लागून पळय हांव येता धांवून कितली पयसान केन्ना सोडची ना खंयचोर वचोंक दिवची ना उलयताले वरान सोडून म्हाका गेले काळीज दुखयले कितें वायट आसलें मनान सदांच तूं म्हणटाले तूं जावन आसा फुडाराचो दिवो सोडून म्हाका गेले काळीज दुखयले काळजाक तोपलोय पालो केन्नाच हांवें चिंतूंक ना सोपणानूय दिसोंक ना घात कोरीत म्हूण वचलो वायट तुका मागोना चिरापूय सोडिना देवान भोगशिल्या पुरो सदांच तूं म्हणटाले तूं जावन आसा फुडाराचो दिवो सोडून म्हाका गेले काळीज दुखयले काळजाक तोपलोय पालो केन्नाच हांवें चिंतूंक ना सोपणानूय दिसोंक ना घात कोरीत म्हूण वचलो वायट तुका मागोना चिरापूय सोडिना देवान भोगशिल्या पुरो वायट तुका मागोना चिरापूय सोडिना देवान भोगशिल्या पुरो जयवीन तू सोरो पियेताय जाल्यार हांव कितें करूं हो तकलेर पडलेलो पेज हांव सोरो पिवन शांत करता कोत्ता जायत पूण सगळोच उगत न्हू इल्लो उगत तुका सजमाचें ना तें जयवीन आयज तुजे व्हंकलेचें काजार आसा तूं वयतलो न्ही ना हांव जाणत आसलो तूं ताच्या काजाराक वयचो नाय म्हणून जाल्यार म्हाका एक सांग तूं काजाराक वेतलोय न्ही वय हांव काजाराक वयतलो जाल्यार तुवें म्हजें एक काम करूंक जाय काम आनी कसलें म्हजो प्रेझेंट व्हरून हॉलान दवरूंक जाय शुअर थँक्यू बाबा थँक्यू बरें तर हांव आतां घरा वयता तूंय तुज्या घरा वच हांगा चड उगत बसल्यार बरें न्हू या घरात तू काय सांगायला लागतोस माझा कायदो तुका सांगपाचो बाय तुम्ही दोघांय या घरात एकामेकाच्या मनात आणि एकवटान घ्या आणि कसलेय वाईट तुमचे मध्ये घडले जाल्यार तुम्ही पालो धरा मामी तू टेन्शन घेना काय तसे कितें जावं या घरान म्हणून केन्नाच दिवची ना मामी हांव एकलोच पूत तुजो आनी तुवें म्हाका मोगान वाडयला हे तुजे उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना शॉन आम्ही सगळी प्रेझेंटां ओपन केली पूण एक प्रेझेंट आम्ही उकडून विसरली आणि तोय बी नांव नासतलो चल तो प्रेझेंट घेऊन या पळोवया बरें नांव नासतलो प्रेझेंट म्हाका दिसता बाय कोणें तरी तुमकां सरप्रायज दिला आसतलो हो नांव नासलो प्रेझेंट हांव उगडटा ना तो हांव उगडटली बरें उगड
जावन असली म्हज्या जिविताची काणी. आतां रोडान कसलोच फायदो ना. मनशाच्या जिवितान चड त्यान देंवत येता ती बऱ्याकूच येता. आमी देवाक शिणोन कसलोच फायदो ना. पूण म्हाका एक सांग, तुजे बायलेक आदी बॉयफ्रेंड बी आसलो? पयले तेणे म्हाका कांयच सांगूंक ना. उपरांत म्हाका कोणें सांगलें की ताचो न्हवरो आसलो. जायत घडये ताज्या आदल्या न्हवऱ्यान तो प्रेझेंट ताजे काजराक दिला जायत. हांव कोणाकूच शिणना आनी कोणाकूच कांयच म्हणना. son आतां रोडान कसलोच फायदो ना. आतां हो सोरो पिवपाचो तूं बंद कर आनी नव्यान तुजें जिवीत सुरू कर. बरें तर हांव वेतां. मोग आसूं दी. मनशाच्या जिवितान असल्यो जायत्योच घडणी घडटात. पूण हातूंत चेडे आनी चेडवां गुन्यांवकारी जावन आसात. आमी मोग कोत्ता आसतना एकल्याचो कोत्तात आनी काजार दुसऱ्या लागीं जातात. देखून सगळ्या चेड्या चेडवांक म्हजी शिटकावणी, एकल्याचोच मोग करात, ताजेच लागीं काजार जावन तुमचें जिवीत सुखान सारात. नाजाल्यार तांकां पडला तसोच तुमकांय पडटलो. कितें प्रेझेंट